माजी मुखेलमंत्र्यान उलयल्या गजाली कितले सत्य असत्य आसा ते आपणाक खबर ना। सरकाराक चिणच्या पयलीं पार्सेकरान 2016 कित्याक रिक्रुटमेंट बंद केल्ले ते स्पश्ट करचे। ह्याच कारणाक लागून पार्सेकर तशेंच ते काळावयले कांय आमदार पडिल्ले म्हण भौशीक बांदकाम मंत्री सुनील ढवळीकार उलयला। आर्डिक्स गोवा खातीर पर्वरीच्यान चीफ रिपोर्टर केन्झल रॉड्रिगीस। स्टेटमेंट केलो की जॉब्स व्यवसायाचे तेजे तुमचें कितें म्हणणें आसा? आमचो मुख्यमंत्री पर्रीकर आसा तो काम करपी मनीस, दीस रात काम करता म्हणून आज म्हाका तरी दिसता हे बरे तरेन मुखार वता। हांव म्हणना की सक्सेस मेळटलो की ना, आय डोंट नो, पूण ज्या तरेन आज इन ऑल सेक्टर काम चल्लां ताका खरें जर चालना दिली आसत जाल्यार पर्रीकारान दिल्या। आता ज्यो गोष्टी माजी मुख्यमंत्री उलयला तातूंत सत्य कितलें असत्य कितलें हांव नकळो, तर खंयचेच पोस्ट आजून पसून कॅन्सल केल्ले ना म्हाज्या म्हायती प्रमाणे। फक्त ताणें प्रोसिजर लॅप्सीस लागून म्हणजे जे पोस्टांनी एडवर्टायजमेंट केल्ले ते लॅप्स जाल्या, बाकीच्यो गोश्टी जाल्या त्या खातीर ते फुडें धुकळे। म्हजे प्रश्न असो आसा की instead of blaming this government, why Parsekar stopped recruitment in November 2016? What was the reason? Because of that today BJP and some of that stalwart of FDP lost. आमी विचार करपाक जाय, लहू मामलेदार लॉस जालो, खुद्द पार्सेकार लॉस जालो, खुद्द मांद्रेकार लॉस जालो, खुद्द फळदेसाय लॉस जालो। हे डिसिजन पार्सेकारान घेतिल्ले स्टॉप करपाचे त्या वेळार आनी बंद करपाचे इंटरव्यू आनी रिजन जे दिलां। आनी हांव हेचेर उलयल्लो की 2000 मार्चांतले 17चे सगळे हे अशें कशें काय म्हणून हांव स्वता उलयल्लो। हांव आजून ताका ब्लेम करना, उगीच दुसऱ्याक ब्लेम करचो न्हय, हे म्हजो हें। ताणें स्वता जर हे स्टॉप तेन्ना करूं नाशिल्ले, म्हजे वर्क चार्ज एस्टाब्लिशमेंट सुद्दां स्टॉप केलें, सर्कुलर काडून पासनलांतले। ते जर स्टॉप करूं नाशिल्ले जाल्यार आज परत पार्सेकार बरे पोस्टार आसतलो आशिल्लो, त्या नंतर मांद्रेकार बरे पोस्टार आसतलो आशिल्लो, आमचे 2 जाण बरे पोस्टार आसतले आशिल्ले आनी 2 जाण एक्स्ट्रा आमकां निवडून येतले आशिल्ले। अशें करून आमी 26-27ची माळ जातली आशिल्ली, पूण तें जालें ना। ताणें चुकत गेलें न्ही, चूक ही जायत गेली। हांव म्हणटा की पार्सेकारान केलां तें मुद्दाम केलां किंवा हे ताणें केल्ली चुकूच ती।